BJP ही कॅडर पार्टी आणि आमचे ऑर्गनायझेशन इतले गट आसा की आमी ऑलरेडी आमी सदांच सांगत आसता की आमचो कॅन्डिडेट हो कमल BJP कमलाक कोण कमलाक आणि नरेंद्र मोदी जे फाटली 10 वर्सांची कामां गोंयान आशिल्ली सगळी फाटल्या अनेक वर्सांची कामां आणि त्याच बरोबर आमचे जे ऑर्गनायझेशनल जे हें आसा कॅडर म्हणजे जो पर्यंत सकयल पर्यंत जें आसा त्या बळाचेर आमी दक्षिण गोंय 101% आमी जिखता. फाटल्या दिसांनी कितल्या दिसांनी जी नांव चर्चेन येताली तितून तुमचें नांव एक येतालें आतां ऑलरेडी डिक्लेअर जालें जावन बट हाव डू यू सी दॅट कॉल हे कॉम्पिटिशनावर डायरेक्टली BJP सांगता तें आयकतालें. पार्टेक जिखपाचे सगळे हातूंत विचार जर करपाचे जर आसा आणि त्याच बरोबर महिलां खातीरय एक पावल फुडें वचपा खातीर नारी शक्तीक हें करपाचो जो उलो प्रायम मिनिस्टरान मारिल्लो आसा त्या उल्याच्या संदर्भांतल्यान ही नारी शक्ती हांगा कॅन्डिडेचर आसा आणि खरेंच ताजें आमी स्वागत करपाक जाय की बायलांक मुखार वचपा लागून एक बरी एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. उल्हास बाब तुमी इन्चार्ज आसा सावथ गोवाचे दिगंबर कामत बाळासाहेब सो आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी चड वाडली आतां कितें आहा आमी ऑलरेडी इलेक्शनाची तयारी जाल्ली कडेन आसा. आमकां कॅन्डिडेट कोण मेळटा तें आमी फायनल जावपाचें आसलें तें आयज जालां. सो आमकां खूब बरें दिसलें की एक आमच्या पार्टीन एक महिलेक तिकेट दिल्या फर्स्ट टायम. सो आमी नेटान काम करतले आनी जी आमी लीड आहा की म्हाका दिसता आनी चड लीड मेळटली कित्याक एक महिलेक तिकेट दिल्या म्हणटकूच महिला तरी सामके 100% सपोर्ट आसतलो आनी आमी ऑलरेडी ठरयलां की आमी हे फावटी सावथ गोवा BJP जिखून हाडपाचो. नॉर्थाक श्रीपाद नायकाची 1 लाख म्हणटा तुमी कितले म्हणटा. मी आतांच आमच्या CMान म्हटलां की आमी जवळ जवळ 40,000ची आमची लीड आसतली म्हणून की आमी लीड वाडोवपाचो प्रयत्न करतले कित्याक आमकां आतां जबाबदारी वाडल्या की आमची एक महिला दिल्या म्हणटकूच महिलांक निवडून हाडपाचें काम हें आमचें आसा. उल्हास बाब कितले डिफिकल्ट जातले न्यू फेस आसा आणि अशें इतलें कामूय करूंक ना पार्टी बरोबर कार्यकर्त्यांक किंवा लोकांक सांगपा खातीर की कॅन्डिडेट लोकां कडेन पावोवपा खातीर कितले डिफिकल्ट पडटले तुमकां. ताची पळोवपाक ती सावथाचीच ती मडगांव आखी हांगा आसलेली जाल्यार थंय शिकल्या मडगांव सो तिका तशे लोक वळखता आनी तेंपो एक बरें फामाद गोंयभर वळखता तांकां तशें व्हडलीशी डिफिकल्टी ना तांकां सगळे लोक वळखता आनी खुबश्या संस्थेक तेंचो लागींचो संबंद आहा त्या खातीर आमकां तिका नवो फेस असो म्हणपाक सुद्दां शकना आमी कारण पॉलिटिक्सान न्यू आसा ती आमच्या BJPन जर तेणी तिजें काम चड ना पूण तें डेपो फॅमिलीचें आमच्या गोंयांत भरपूर काम आहा सो आमकां ती व्हडलेसो तेंचो फरक पडपाना. आमी अवश्य ती सावथ गोवाक आमी तिच्या बरोबर सगळे लोक काम करतले. सावथ गोंयान अशें कितें जालें की तुमकां महिला कार्यकर्ते BJPचे स्वताचे मेळोंक ना तें कितें पार्टीन थरयलां सो सेंट्रलासून चल्लां आमकां कितें आहा आमकां तिकेटी कोणाक फाल्यां दामूय भितर रेसी भितर आसले तेका दिले काम करता आसले नरेंद्र साळुगेरा दिल्यार काम करता आसले आमची पार्टी थरयता तें काम करपाचें काम आमचें काम. ओके आनी एक विशय म्हणटा पळय जेन्ना आमी गांवांनी वयता शी इज एन इंडस्ट्रियल बिजनसमॅन सो गांवांनी हें कशें पळयतलो की गांवांनी तुमी कमल म्हणून फुडें वयतले वो कॅन्डिडेट म्हणून ना आमचे कशें पार्टीचे आमचे कॅन्डिडेट कोण आसना तो आमकां लागना आमकां लागता कमळ. सो आमचे महिलांनी आयज कितलीशी महिला येयल्ली ती सुद्दां खूब खुशयेन गेल्ले कडेन की आमचे महिलाक एक तिकेट दिली कोणाक तिकेट दिली ती आमकां लागना आमची महिलाक तिकेट दिला हे भावनेन सगळे आमी लोक काम करतले. ओके थँक्यू. सगळ्यांक समेस्त गोंयकारांक फाल्यांच्या निमतान होळीचे सगळ्यांक उर्बे बरीत परबी रंगपंचमी फाल्यांचे रंगपंचमीचे सगळ्यांक परबी. ओके आनी दामो वन मोर थिंग केन्ना यू गेटिंग सर्च फॉर युअर नेक्स्ट आमी कामाक लागल्यात मरे हें काम सगळें जावनी नेटान दोनूय सिटां आसा ती जिखपाक जाय. अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार. थँक्यू.